वेचीक पूत बरयणार आनी सादर करपी मोनिका मतायस डब्लिन. आयचो सूर्यो पप्पाच्या जिवितांत एक नवी गुंडी हाडून येवचार आशिल्लो. 7 वर्सांच्या ह्या कठोर वेगळासरा उपरांत आज पप्पाचो एकच आसरो, एकच सोपण जावन आशिल्लो मोगाचो पूत पाटी येवचार आशिल्लो. शेतां बाटांनी, गाद्यां तोटांनी गम पिळण गोळचे आपल्या वडपणाक उणें म्हूण चिंतून आस्त सगळी आपल्या नांवार बरोवन घेवन जल्म दातारांतावन पयस पावल्या उपरांत ताच्या वेगळासरान ताच्या आवयक बली घेतलो. हेंच चिंतून ताचो बापूय लाचार जाल्लो. ह्याच घडये अनाथ जावन घर आदार नासतना गांवान गांव भोंवतल्या म्हाका देवान बरो आसरो लाभयल्लो आनी पप्पाक केदींच ताच्या पुताचें उणेपण बगूंक हांवें सोडलें ना. लाचार पप्पाक हांव आदार जालो आनी आदार नातल्या म्हाका पप्पान मोगाचो आसरो लाभयलो. आनी अशें आसतना पप्पाचो एकच वारेसदार पाटी येता म्हूण कळिल्लेंच पप्पा संतोशान नासतालो. पूण म्हज्या काळजान कित्याक गी एका थराचो मोसोर उब जाल्लो. हांव खंडीत जावन जाणा आशिल्लो हांव मोसोर करूंक फावो न्हय म्हूण. पप्पान म्हाका आसरो दिवन पुता सारको मोग लाभयला अशें चिंतून हांवें म्हाकाच समाधान केलें आनी भितर सरलो. आज येवंक आसच्या वेचीक पुताक संभ्रमीक येवकाराची तयाराय करूंक. पप्पा सोंप्यार बसून मुखल्या गेटीकच सोयतालो आनी आपले ती घडी उदेरली. आपणाच्या पुतान टॅक्सेर तावन देंवोन गेट उक्ती करतना पप्पा नीट जालो. पुताक वेंगच्या आतुरायेन मुखार धांविल्ल्या पप्पाची साल थंयच थांबली. कारण आपल्या पुता सांगाता एक चली आनी ताच्या हातीं एक नेणटें बाळ आसलें. कसो आसाय पप्पा? मुखार आयिल्ल्या आयवन बाबान उलोवण्याक बुनाद घाली. पप्पा तांकां पळोवच्यारच पडलो. पप्पा, हे म्हजी व्हंकल शारल आनी हे आमचे एकच माणिक आयरल. पप्पाचें मौनपण पळोवन आयवन बाबानच मुंदारिलें. तरीकी पप्पाचे वोंट वेगळे जाले नात. पप्पा, सॉरी, आमसोरान काजार जाल्ल्यान हांवें कोणायकी आपोवणें दिवंक ना. पप्पाच्या परवणगे विणें भितर इकतना उलयलो आयवन बाब. वय पुता, मनशाक हंकार येतना आपलो जल्मदातार बापूय सुपरकी जाता. पप्पान आपलेच तकी उलयल्लें म्हाका आयकलें. लांब श्वास घेवन सोंप्यार कुसकलो पप्पा. हांव तुमकां थंड पिवन घेवन येतां. तांच्या बराबर हांवें भितर रिगलो. तूं हांगासर कामाक आसाय म्हूण चिंता. देव बरें करूं. पिवन हातीन घेतना उलयलो आयवन बाब. हांवें वय म्हणल्या बरी तकली हलयली. हो, माय सरल्या गी, म्हाका खबरच दिवंक ना. वणती रुमकळच्या तस्विरेक पळोवन उलयलो आयवन बाब. तुमकां तिळसूंक तुमचो नंबर ह्या विळास नातलो आयवन बाब. हांव खाली ग्लासांक राखून उबो आसलो. जायत चड अधिक प्रसंग उलय नाका. चल तुजें काम कर. आयवन बाबाच्या धमकेक हांव टिपयचेर आशिल्ले खाली ग्लास घेवन कुजनाक रिगलो. आयवन बाबाचीं उतरां म्हज्या काळजाक तोपलीं. हें सर्व संभाशण आयकोन आशिल्लो पप्पा उठोवन थंयच दोरयेर आसलो तुवालो काडून खांद्यार घालून तोटा कुशीन समकलो. ताका चड बेजार जाल्ल्या वेळार ताणें तोटांत वचून बसचें आशिल्लें. सांज जातना पप्पा सारको जातलो म्हूण चिंतून हांवें म्हजें काम मुंदारिलें. पयस तावन तोखून आयिल्ल्या आमच्या सयऱ्यांक तांच्या कुडीची नितळाय करूंक उपकार मागलो. उपरांत रांदून दवरलें स्वादीक जेवण मेजार मांडलें. जेवण सेवल्या उपरांत थोडो वेळ विराम घेवन सांजेचें शीतळ वारें सेवच्या खातीर तीं तोटां तेवशीं समकालीं. हांव सांजेची पोटाची विलेवारी करूंक कुजनाक रिगलो. वणटी वयल्या घडयाळा भितरल्या सुकण्यान वरां 7 जालीं म्हूण आपल्या सुमधूर ताळ्यान म्हाका जागयतना हांव रांदच्या कुडांतावन भायर आयलो. आयिल्ल्या सयऱ्यांक जळाऱ्यां तावन वांसोवच्या खातीर घरचीं दारां जनेलां धांपलीं. पयशिल्ल्यान आयकोवच्या इगर्जेच्या घंटीक हांवें मोती भितरच तेर्स भेटयलो. तितल्यार घरची कांपीण वाजली. हांव एकाच बाक्कारान दारा कडेन पावलो. आमची सयरीं भितर रिगिल्लींच दार धांपूंक वेतना पयशिल्ल्यान म्हाका पप्पा येवन जळकलो. हांव दार उक्तेंच दवरून आंगणाक देवलो. पुता, नाणी तापल्या गी? पप्पाचें मुखामोळ एकदम बावुरलें. वय पप्पा, हांवें मोटवी जाप दिली. म्हाका जेवंक नाका पुता. आज कित्याक गी पुरासण भोगता. नणयेतावन आयिल्लो पप्पा आपल्या कुडा कुशीन समकलो. ह्या घडये ताका दोसचें समानय म्हूण चिंतून हांवें तकली हलयली. पळय आयवन,
आमकां फाल्यां रातीन 10 वरांची ट्रेन म्हूण उडास आसा मू. आयज सगळो दीस तुवें विबाडलोय. पप्पा लागीं केदाळ उलयताय. फाल्यां सांजे भितर विलेवरी जायनातल्यार हांव म्हज्या दुवेक घेवन चलतां. तूं राव हांगा तुज्या बापाय सांगता. दुदाचो ग्लास घेवन आयवन बाबाचे दार ठोकता म्हणटना शरल बायेची उतरां म्हज्या कानाक पडलीं. थोडो वेळ थंयच रावून इल्ल्या वेळा उपरांत दार ठोकून दुदाचे ग्लास थंयच आसल्या मेजार दवरून भायर सरलो. पप्पाच्या रुमाक तिलतना पप्पा कूस परतून न्हिदलो. हांवें आयकल्लें पप्पाक सांगल्यार ताका आनिकी चड दुखतलें म्हूण चिंतून हांवें म्हज्या कुडात येवशी मेटां काडलीं. पप्पा, आमकां आज पाटी वचूंक आसा. रातीन 10 वरांची ट्रेन बूक जाल्या. सकाळींचो नाश्तो करतना उलयलो आयवन बाबा. पप्पान आपल्या हातीं आजच्या दिसाळ्या पत्रांतावन नदर बदलिली ना. पप्पा, म्हाका तुजे कडेन इल्लें गरजेचें उलोवंक आसलें. च्यायेचो घोट मारतना परत मन धरिल्लें आयवन बाबान. कितें सांग म्हणल्या बरी आपली नदर आयवन बाबाचेर लायली पप्पान. पप्पा, म्हज्या बिझनेसान मस्त नश्ट जाल्ल्यान हो घर जागो सगळो विकी जाय पडलो. हें घर सोडून दितलो म्हूण ह्या पत्राचेर तुवें तुजी दस्खत जाय आसा. फाल्यां ह्या घरचो धनी येवचो आसा. ताणें येवचे भितर हें घर खाली जावंक जाय. तुमची वस्तुरां आनी हेर गरजेच्यो वस्तू सोडल्यार हेर कितेंच तुमी व्हरचे बरी ना. म्हजी परिस्थिती समजून घे पप्पा. तुजें काळीज दुखयल्याक म्हाका बक्षी. पप्पाच्या तोंडार कितेंच बदलावण नातली पळोवन आयवन बाबान समून धरिलें. पप्पा, तुका म्हजे सांगता रावूंक खुशी आसल्यार तुवें म्हजे सांगता येवयेत. जर तुका गांव सोडून येवंक खुशी नातल्यार हांगाच लागसार आसच्या जीवन ज्योती वृद्धाश्रमांत हांव तुका भरती करतलो. पप्पा, निर्धार तुज्या हातांत आसा. आयवन बाबाचो ताळो कामतलो. पुत जीवन, एक पेन घेवन ये. पप्पान म्हाका इशारो केलो. हांवें वचूंक घुंवतना आयवन बाबान आपल्या बोल्सांतलें पेन काडून दस्खतेचो जागो दाखयलो. पप्पान एक फावटी म्हाका सोयलें, उपरांत दस्खत केली. ताचे हात कामतले. आपूण जिवंत आसतनाच आस्त सगळी पुताच्या नांवार केल्ल्यान ताका आतां दुसरी वाट नातली. हांवें वृद्धाश्रमांत रावयेत पुता, पूण जीवन खंय वतलो? पप्पाच्या ताळ्यान खंत तशेंच दूख झळकतलें. तो कांय मातारो न्हय पप्पा. येदोळ पर्यंत धर्माचें केलें आनी पुणी कश्ट काण गळोवन दी. आयवन बाबा जापीक राखनासता आपल्या कुडा कुशीन तो समकलो. म्हाकाय मस्त बेजार जालें. तरी हांवेंच म्हाका सांबाळलें आनी पप्पा सरशीं पावलो. पप्पा मेजाक तकली तेंकून बसलो. हांवें पप्पाच्या भुजांचेर हात दवरलो. पप्पान हळतार तकली उखल्ली. पयले फावटी हांवें पप्पाच्या दोळ्यांनी दुकां देखली. पप्पान आपल्या गालांचेर आपलो हात भोंवडायलो आनी उठोन चलताच रावलो. दीस तो बारीस मावनपणान पाशार जालो. पूण हांवें सैऱ्यांक जेवणा काणान कितेंच उणें केलें ना. धरतेर काळोख पडटना पप्पा भितर रिगलो. दोळे ताचे सुजले. पुता जीवन, ती गेल्या उपरांत तूं तिकेशें म्हज्या रुमाक ये. ती वेताना म्हाका उठोवची गरज ना. पप्पाच्या तोंडातावन सोऱ्याचो वास मारतलो. पप्पा शिदा आपल्या कुडाक समकलो. न्हावन जेवन वरां 9 जातना आमची सैरीं भायर सरलीं. पप्पा जागो आसा गे जीवन? आयवन बाबा म्हजे सरशीं आयलो. ना आयवन बाबा, पप्पाक न्हीद आयल्या. ताणें उठोवचें नाका म्हळां. हांवें हळतार तकली हलयली. बरें तर, आमी चलता. येदोळ पर्यंत पप्पान तुका फुकटाचें खावयलें न्हय गी. आनी पप्पाची जबाबदारी तुज्या हातांत आसा. पप्पाक सांबाळ. चल शरल. आयवन बाबा शरल बाय आनी आयरल बेबीक सांगता आंगणाक देवलो. हांव बागेल दांपून पप्पाच्या कुडा कुशीन समकलो. पप्पा जागोच आसलो, पूण ताचे दोळे तांबडे जाल्ले. ती गेली गे पुता. उठोन बसलो पप्पा. वय पप्पा, मोटवी जाप दिली हांवें. पुता जीवन, म्हज्या पुतान तुजें काळीज दुखयल्याक म्हाका बक्षी. आज पर्यंत तुवें म्हाका बऱ्यान सांबाळ्ळाय. हांवें तुका आजून कितेंच दिल्लें ना. दर पुता ही 5 लाखाची चॅक तुज्या मुखल्या जिविताक आदार जातलो म्हूण पातयेता. हाच्याकी वर्ते म्हज्या लागीं तुका दिवंक कितेंच उरूंक ना. इतली आस्त आसुनी आज हांव भिकारी जालां. पप्पाच्या दोळ्यांनी सरारां दुकां देंवतलीं. अशें तरी पप्पाचें मन हळू जावं दी म्हूण
हांवें ताचीं दुखां पुसचें प्रयत्न करूंक ना. पप्पा, ह्या संवसारांत कोणीय नातल्या म्हाका तुवें आसरो दिलाय. हाच्या की वर्तें कितेंच म्हाका नाका. ही चॅक म्हाका नाका पप्पा. म्हज्या जिवांत उस्वास आसता पर्यंत तूं भिकारी जावचो नाय. तुजें ऋण फारीक करूंक म्हाका अवकाश लाबय. हांवें पप्पाक वेंगलें. पुता, ही चॅक तुवें म्हाका येदोळ पर्यंत सांबाळल्याची खाणीक जावन आसा. प्लीज नाका म्हणा नाका. आतां वचून न्हिदे. फाल्यां आमकां हें घर सांडूंक आसा. पप्पान परत 5 लाखाची चॅक म्हजे तेवशीं वड्डायली. पप्पाक आनीकय दुखोवचें सामानय म्हूण चिंतून हांवें चॅक घेवन म्हज्या कुडा तेवशीं पावलां काडलीं. थोडो वेळ म्हाका न्हीदच आयली ना. मोतीक मस्त बेजार जाल्ली. मस्त वेळ हांतुळणार लोळ्ळ्या उपरांत निद्रा देवीन म्हाका वेंगलें. सकाळ जाल्लीच कळली ना. दडबडोन उठून नाश्तो तयार करून पप्पाक उठोवंक पप्पाच्या कुडा तेवशीं कदमां काडलीं. उपरांत आमकां पेट बिचाणें बांदूंक आसलें. पप्पा मोवाळेन आपयलें हांवें. पप्पा हाल्लो ना. हांव भियेलों. लागीं वचून पळयतना म्हाका अजाप राखो नासलें. पप्पाची कूड थंड जाल्ली. ह्या भिरांकूळ संवसाराक फूड करूंक तांकां नासता. पप्पा ह्या संवसाराक आदेवस मागून आमचे तावन मस्त पयस पावलो. वेचीक पूत पप्पाच्या जिवितांत सूख संतोष हाडून येवच्या बदलाक पप्पाक सासणाच्या विशेवाक पावून गेल्लो. देव बरें करूं.